गोंयांतले सगळे रस्ते फोंडकुलां पडोवन पिड्ड्यार जाल्यात म्हूण जाप विचारपा खातीर गेल्ल्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांक भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागान चलिल्लो घोळ भासाभास करतना कळ्ळो. तशेंच खात्यान भ्रश्टाचार चल्ला ताचोय सोद शिवसेनान लायला. भौशीक बांदकाम खात्यान 20% सकयल कोणाचेच टेंडर घेवपाचें ना असो काडिल्लो आदेश होय भ्रश्टाचाराचोच भाग आसा असो आरोप शिवसेनेन केला. रोड तो इतलो पाड जाला की थंय सामकी गाडी सुद्दां चलोवंक मेळना आनी तो हायवे अशें सगळ्याकूच रोड पाड जाल्या. तर आमचो एक आरोप आसा की हे कित्याक लागून जाता, तर कामां जी काडटात म्हणजे टेंडरींग जाता तेंचे एक्सेप्टन्स बरोबर टायमार बेगीन जायना. आतां डिसेंबरान कामां जाल्ली, आयज पासून तेजे एक्सेप्टन्स येयल्ले नासता. तेका लागून हे रोड मेंटेन करपाक खूब प्रॉब्लेम वयता. पूण हे एक्सेप्टन्स जायना तेका कारणीभूतूय मिनिस्टरूच आसा. कित्याक तर एक तेंच्यांनी हे घातला, रूल केला भितर 20% बिलोच्या सकयल कोणीच काम म्हणजे मेळचें ना कोणाक. तो बार कित्याक घातला तुमकां मुद्दम नमूद करता की 20% बिलो टेंडरींग जाता तेन्ना 20%च्या बिलो कोणी काम घालूंक जायना. तर ते 20% बिलो सगळेच जाण कॉन्ट्रॅक्टर वयता, कित्याक तेज्या भायर लिमीट ना. ते लास्ट लिमीट म्हणून, कित्याक आपणाक मेळोंक जाय काम म्हणून, कित्याक लोवेस्ट आहा ताका काम मेळटा. ते 20% बिलो घालतकूच मिनिस्टरा कडेन फायल वयता आनी मिनिस्टरान कितें केलां तर आपल्या कडेन फायल येवंक जाय आनी तेजी ही पावणी जाल्लीच आसा कायद्यान. परत तो थंय एक पावणी करता आनी थंय कोण हायस्ट बिडर आहा इन कॅश तेकाच ती मेळटा. म्हणजे ब्रायब, हांगा करप्शन चल्लेलें आहा म्हणून हे 20% बिलो हे काडचे. आनी हे PWDन पयलीं घातलें आनी तेज्या फाटल्यान आतां हेतून हे बाकीच्या डिपार्टमेंटान घातला, म्हणजे वॉटर रिसोर्स आनी IDCन सुद्दां. कित्याक तर तांकांय कळ्ळें की हे लिमीट घालिना जाल्यार आपल्या कडेन कॉन्ट्रॅक्टर येयना म्हणून. तशें जालें म्हणून हेंच्यांनी बी 20% लिमीट घातलें. तें पयलीं काडचें, कित्याक तेका लागून करप्शनाक वाव मेळटा आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर थंय पावता आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर येवंक टायम जालो जाल्यार ते फुडले बी प्रोसिजर जायना आनी ती कामां डिले वयता. गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची कामां एकाच कंत्राटदाराक दिल्यात, मात तो कामां दिल्ल्या वेळान करना म्हूण MV राव ह्या कंत्राटदाराक काळे यादीन घालचो अशी मागणी शिवसेनेन केल्या. पूण रोड म्हणपालो 7 वर्सां पयलीं म्हणपालो केल्लो. आतां 7 वर्सां पयलीं केल्लो जाल्यार ताका मेंटेनन्स पिरियड कितलो, तर तो म्हणपालो 3 वर्सां. 3 वर्सां गेलीं आनी तेज्या उपरांत आनीक 4 वर्सां जालीं. म्हणजे त्या रस्त्याचेर तुमी परत मेंटेनन्साचें काम काडूंक ना आनी कांय करूंक ना. मागीर तो म्हणपालो आमी एक आतां ऑर्डर म्हणजे नेवें काम काडलां म्हणपालो तेजेर हायवे 4 लेन तो. तर तो MV रावाक दिला. MV राव म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर, परत मोठो कॉन्ट्रॅक्टर, तुमकांय खबर आसतली तेणी कितलेशेच प्रोजेक्ट हांगा केल्या, कोणाचे वरत आसतना खबर ना. कित्याक तर आमी ताका विचारलें तर येदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर 400 क्रोर्साचें काम आसा तें म्हणपालो तें. आतां तें 400 क्रोर्साचें काम आसा आनी ताका ते पॉटहोल्स काडपाक जमना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दवरला. कित्याक तें काम 7 मेक ताका ऑर्डर दिल्या आनी 7 मे ते जुनाची 8 तारीख जायसर म्हाका दिसता पावस नासलोच, तुमकांय खबर आसा. जाल्यार तेन्ना तेणी ते पॉटहोल्स कित्याक काडूंक ना. ते व्हडलेशे रोड नासलो पॉटहोल्स काडपाक, 2 दिसाचें काम ना तें. जाल्यार तें तो काम करपाक अपयशी ठरलेलो आसा. म्हणून आमची मागणी आहा की तेजें तें काम ताका कॅन्सल करून ते रिटेंडर करचें आनी ताका MV रावाक हांगासून गोंयांतसून ब्लॅक लिस्टान उडोवचो. कित्याक तें तो काम करपाक अपयशी ठरला आनी लोकांक हांगा त्रास केल्या म्हणून MV राव पयलीं भितन दोशी आसा. चडशा खात्यांनी अभियंतेच ना आशिल्ल्यांची बढती केल्या आनी त्या जाग्यार दुसऱ्या अभियंत्यांची नेमणूक करपा खातीर मंत्री पयशे मागता असो आरोप शिवसेना करता. थंय आमकां आनी एक व्हडली गजाल आतां अनुभवली की एक्झिक्युटीव एसिस्टंट इंजिनियर ना. आतां ना म्हणून जर आमी विचारलें जाल्यार तो म्हणटा अजून पोस्टींग जावंक ना. पोस्टींग म्हणजे कोण तो गेलो, तो खंय गेलो, तो म्हणपालो प्रमोट जालो, जालो आनी तेजें पोस्टींग ताका रिलीव केलो. म्हणजे एक ऑफिसर रिलीव जावच्या पयलीं दुसरो ऑफिसर थंय येवंक जाय. प्रमोशनाय बी जाल्लीं आसात म्हणटा, JE to AE जावं TA to AE, आनी ती प्रमोशन जावन पोस्टिंगाक टायम जालो. आतां चे पोस्टींग जालें म्हणजे AE ते E गेले जाल्यार तेज्या जाग्यार दुसरो येवंक जाय आसलो, तो येवंक ना. कित्याक तर म्हणटा अजून मिनिस्टर म्हणजे ऑर्डर रिसीव जावंक ना. ऑर्डरींग म्हणजे कितें, हांव म्हणटा हांगाय बी करप्शन चलता आनी हांगाय तो मिनिस्टर पावणी करूंक बसलेलो आसा.
त्या पोस्टांची, म्हणून ही पोस्टिंग जावना. आनी तेका लागून आमकां कोणाक जाप विचारतले सुद्दां जाल्यार ते एसिस्टंट इंजिनियराक जाप विचारूंक मेळना. आयज पर्यंत तेंचे पोस्टिंग जाल्लें ना. तर हेजेर आमी निशेध करता आनी हे चड दीस आमी खपोवन घेवचे ना. हो सगळो प्रकार पळयल्यार दिसता की हो सरकार लोकांची कामां करपा खातीर न्ही, जाल्यार आपली तिजोरी भरपा खातीर खुर्ची घट धरून बसल्यात. हे सरकार लोकांक न्याय दिवपाक शकना, म्हूण सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हाक करतले, अशें शिवसेना म्हणटा. तांकां खऱ्यांनी कितें जालां तें आमकां खबर ना, कारण ते BJPन किंवा तांणी स्वता केन्ना डिक्लेरूय करूंक ना. ताका लागून ते उपचाराक कित्याक वता तेंय खबर ना, पूण ते अमेरिकेक सतत उपचाराक वचत आसता. आनी हाका लागून प्रशासनाची तब्येत आसा ती चड गंभीर जाल्या अशें म्हाका दिसता. कारण प्रशासन जें आसा तें पूर्णपणे ठप्प जाल्लें आसा. एक बॅड गव्हर्नन्स हे गोंयाक मेळटा सद्या. आनी ताज्या खातीर आमकां दिसता की परत एकदां लोकांक चान्स दिवचो, बरें हेल्दी गव्हर्मेंट हाडपाक, आनी ताज्या खातीर हे सरकार बरखास्त केल्लें बरें अशें शिवसेनेची मागणी आसा. आनी शिवसेनेन ठरयलां की आमी एक हे आमची सायनींग कॅम्पेन घेतलें, सयांची मोहीम राबयतले आनी सगळ्यो सयो एकठांय करून आमी गव्हर्नरा कडेन वचून ते सबमीट करतले. लोकांचे विचार आमी आयकतले आनी ताज्या प्रमाणे आमी सगळ्यांच्यो सयो थंय घेवन गव्हर्नराक अपील करपाचें आसा की तांणी मध्यस्थी करून हें सरकार बरखास्त करचें. कारण फक्त भाजपाचेच न्ही, म्हणजे रुलींग पार्टीचेच न्ही, तर थोडे जे ओपोजिशनानूय आसा तेय थोड्यांची तब्येत बरी ना. म्हणून ताका लागून पूर्ण जे लेजिस्लेचर आसा ते पूर्ण सगळे बरखास्त करून नव्यान निवडणूक घेवची.